मायनिंग बंदीक लागून गोयच्या सहकारी आणि हेर बँकांचे मिळून 16.5 कोटी रिणांनी अडकल्यात। हे फाटभुंयेर रिझर्व्ह बँकेन गोयच्या मायनिंग वाठारांतल्या बँकांची गोंयांत एकठांय बसका आपयल्या। हे बसकेन मुख्यमंत्री पर्रीकारूय आसतलो। मायनिंग बंदीक लागून अडकल्ल्या रिणांचेर कितें उपाय काडचे हाचेर बँको बसकेन चर्चा करतल्यो। ताचो रिपोर्ट रिझर्व्ह बँकेक वतलो। मायनिंग बंदी उपरांत राज्याची आर्थीक परिस्थिती दिसान दीस साप्प घसरत चल्ल्या। राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकांची रिणां घेतिल्ल्या लोकांक वसुलीच्यो नोटीसी येवंक लागल्यात। वाडट्या एनपीएचो बँकांक हुस्को जावंक लागला। मायनिंग वाठारांत बँकांच्या अडकल्ल्या रिणांच्या प्रश्नाचेर राज्य पांवड्यावयल्या बँकांचे समितीची 5 सप्टेंबराक बसका आपयल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारूय ह्या बसकेक आसतलो। रिणां अडकल्ल्यान बँकांच्या वेव्हाराचेर जाल्ल्या परिणामाचेर बसकेंत चर्चा जातली। प्लॅनिंग बोर्डाकडेन आशिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक आनी बार्जवाले धरून मायनिंगांत उद्योग धंदो करपी लोकांकडेन वट्ट 1650 कोटींची रिणां आसात। तातूंत 350 कोटी सहकारी बँकांची। रिणां काडप्यां मदीं ट्रक धनी, बार्जवाले, मशीनवाले आनी 7 तालुक्यांतले मायनिंगांतले धंदेकार आसात। मायनिंग बंदीक लागून परिणाम जाल्ल्यो बँको बसकेंत वांटेकार जातल्यो। बसकेचो एजेंडा थारला तो असो: मायनिंगांतल्या रिणांक लागून जाल्ले एनपीए कमी करपाचे दृश्टीन उपाय, मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांची रिणांची दुसरे फावट फेररचणूक, मायनिंग बंदीन आयिल्ल्या संकटाचेर उपाय काडपाचेर चर्चा। बँकांची समिती रिपोर्ट तयार करतली। रिपोर्ट आरबीआयचे केंद्रीय समितीक धाडटले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरा बरोबर घेतिल्ले बसकेंत गोयच्या बँकांची अशी बसका घेवपाचें थारलें। मायनिंग वाठारांतले रीण घेतिल्ल्या लोकांक थाकाय मेळची म्हूण उपाय येता काय पळोवंक पर्रीकार आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नराक मेळिल्लो। राज्य पांवड्यार बँकांचे समितीची बसका घेवन रिपोर्ट दियात अशें आरबीआयन राज्य सरकाराक सांगिल्लें। आरबीआय हे रिपोर्टाचो अभ्यास करून फुडें कितें करपाचें तें सांगतली। प्रुडंटा खातीर आमचो रिपोर्टर महेश घाडी। बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी म्हळ्यार मोठें दिव्य। खणमंत्री पर्रीकारूच हें उलोवन दाखयता। क्रायम ब्रांची कडेन वट्ट 4 लाख डॉक्युमेंट दिल्यात। ती चौकशी करूंक गेल्यार ते तातूंतूच बुडटले। ते शिवाय खात्यांतले कांय जाण भितर पडल्यात। 13 जाण निलंबीत जाल्यार उरिल्ल्यातले अर्दे तातूंत घुसपल्ल्यांत जमा। चौकशेचेर स्वता मुख्यमंत्र्यानूच प्रस्नचिन्ह उक्तायला। पळयात रिपोर्ट। सरकारान बेकायदेशीर मायनिंगाच्यो केशी लोकायुक्त आनी क्रायम ब्रांची कडेन दिल्यात। लोकायुक्त बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून जाल्लें लुकसाण जाल्यार क्रायम ब्रांच तातूंत घुसपल्ल्या लोकांक सोदतली। मात लक्षणां आनी सरकार उलयता तें पळयल्यार ह्यो केसी इतल्या बेगीन सुटपाच्यो ना। चौकशे खातीर डॉक्युमेंट दिवपी खण खातेंच कशें काबार जालां हें स्वता खणमंत्री पर्रीकाराच्याच तोंडांतल्यान आयकयात। I was trying to go for chartered accountants to be appointed, not 1 or 2. I need about 25 to 30 chartered accountants because there are about 90 companies for 5 years. And all records maintained by the earlier government is in mess. So we have managed to get the record together. But to correlate this record, probably we require chartered accountant consultancy because mines department is reduced to shambles. It has few of them in the jail, about 13 suspended so far. 1/3 of the department is almost suspended, and the rest 50% at least you can't trust because they are part of it. These difficulties are not understood by the common people, that you have to get system corrected by the same people who are involved in that scam. बेकायदेशीर मायनिंगांत दोशी कोण ते सोदून काडपाक केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। ही केस तडीक लायता म्हणल्यार 3-4 वर्सां तरी वतली अशें क्रायम ब्रांचीच्या अधिकाऱ्यांनी हे पयलींच प्रुडंटाक उलोवन दाखयलां। खणमंत्र्यान ती गजाल उलोवन दाखयली। FIR फायल करतकच जेन्ना पुलीस हांच्यांनी RTI म्हणजे पुलिसीन आपल्या खातीर जाय म्हणून मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन सगळे डॉक्युमेंटाची कॉपी मागल्या पळय, द नंबर इज 4 लाख पेपर। हांव फक्त तुमकां कळपाक सांगता म्हणजे कितें हें जातलें म्हणजे व्हर्च्युअली सगळे डिपार्टमेंट त्याच कामान अडकतले। जायते डॉक्युमेंट आनी माहिती वेळार मेळ्ळ्यार चौकशी तडीक लागतली। मात सध्या एकंदर चिन्नां पळयल्यार लोकायुक्त आनी क्रायम ब्रांची कडेन केसीची चौकशी पुराय जावन कितें तरी निष्पन्न जाता म्हणल्यार कावळे मातारे जावं येता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। अन्न सुरक्षा विधेयकाक लागून गोयचो रेशन कोटा 65 लाख टनावयल्यान 30 लाखांचेर पावतलो। नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान हें उलोवन दाखयलां। नागरी पुरवण येवजणेच्या बाबतींत गोंय सध्या अध्यांत ना मध्यांत। अन्न सुरक्षा कायद्याक लागून अन्नपूर्णा, BPL आनी बाकीच्या येवजण्यांची बांदावळ गोंय सरकार निश्चित करूंक शकना।
राष्ट्रीय पोषक सप्तकाच्या कार्यावळीन मांद्रेकार उलयतालो। राष्ट्रीय पोषक सप्तका निमतान भुरगीं आनी बायलां उदरगत मंत्रालयाच्या अन्न आनी पोषण मंडळान शेतकी संचालनालयाचे सभाघरांत सोमारा कार्यावळ दवरिल्ली। गोंयचे चडशे लोक सवाय धान्य दुकानां वयल्यान हाडटात। अन्न सुरक्षा विधेयका विशीं गोंयच्या सरकाराक अजून सारकी कांयच म्हायती ना। सध्या जे आमची जी पद्धती आहा BPL, अन्नपूर्णा, अंत्योदया, APL यांचे फुडें कशें कितें काय म्हणून आमकां एकूच तांकां सांगचें पडलें की जो पर्यंत ते बिल जायना तो पर्यंत ह्या सगळ्या स्किमीचो स्ट्रक्चर आमी तुमकां सांगूंक शकना। म्हणजे आमी सध्या अधांतरी आहा। बिल पास जाल्या नंतर कितें घडटलें तें हांव नकळो, पूण आमकां जे 65 लाख टन जे हे PDS हे मेळटा पळय हे 35 लाख कमी जावन फक्त 31 लाख उरतले। आतां 31 लाख उरल्या नंतर हे खंयच्या कंपोनंटाक कोणाक ते दितले हो एक सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आहा। केंद्र सरकाराच्या अन्न सुरक्षा विधेयकाक लोकसभेत मान्यताय मेळ्ळ्या। राज्यसभेत ताचेर चर्चा चल्ल्या। चेतन गावस, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।